परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे Ozora svar sorgico Amco Devančer fakoita Somestan lagia poita Apna chipotin somoita Ozora svar sorgico Amco Devančer fakoita Somestan lagia poita Apna chipotin somoita परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटिता रॉडनी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा हिच्या ओत्म्या पासत देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आयज आमच्या मागण्यान दवरुया वेलन्सिया कुलासो आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आनी सगळींची आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता सेलिना अब्रांचीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज आमची हिंदू भाव भयणां आपली गणेश चतुर्थी मनयतात सगळ्या हिंदू भाव भयणांचेर तांच्या फामिलींचेर तांच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां शांतीची मोगाची आनीक एकामेकाच्या आदाराक पावतात तसलीं मनशांक कोर म्हूण तांचेय पासत आमी मागुया तशेंच आयज आमचे वेदी सेवक मोर्मुगांव डिनरीचे सगळीं वेदी सेवकांक गोश ही कार्यावळ जाता आख्खो दिसभर ह्या आमच्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां देवाच्या मोगाची आनी देवाचें मिसांव क्रिस्ती मिसांव फुडें व्हरपाची भुरगीं आनी तरणाटीं कोर म्हूण देवा लागीं तांचेय पासत आमी मागुया ह्या सगळीं आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाची आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं आयची गोजमात परब कोत्ता भाग्योत मोनिका आनी फाल्यां ताच्या पुताची परब भाग्योत आगुस्तीन आमी जाणाव भाग्योत मोनिका वाडीस जाल्लो आगुस्तीन ताच्या पासत मागताली दुसरे वाटो चलतालो आंकडे वाटो चलतालो आनी ह्यावय म्हणटा आमच्या मागण्यांत आयज रडोन मागताली देवा लागीं रडोन मागताली आनी हे मागण्याक फोडयलो आडीस जालो तो पाद्री जालो बिस्प जालो शास्त्री जालो इगोजमातीचो तेच्या मागण्यान आवयच्या मागण्यान आनी भाग्योन जालो विणान बावन तर आवयचें मागणें पावरफूल भुरग्यां सवें देवा लागीं मागतात तेन्ना पदवेदार आवयचें मागणें आमी आवयो भुरग्यां पासत मागुया सोडून दिवचें न्ही आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान पातकी म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी चड पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाचे सोडून कोणान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पाप केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हाका सदांच वार मरी सगळे देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव घडोवन म्हज्या खातीर विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा दुखेस्तांचे बुजवणारा भाग्योंत मोनिकान आपले वाट चुकलेल्या पुता गुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तूं जा म्हूण विस्वासान मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासना. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी कशे कोश्ट काडटाल्या आनी कशे हारपीत जाताल्या हांचो तुमकां उगडास आसा. तुमकां कोणाकूच जोड जायना जावंक आनी तुमकां देवाचें शुभ वर्तमान परगडटालें तेन्ना दीस रात आमी वावर कोत्ताले. भावार्थाचें सोत तुमी मानून घेतलां तेन्नातान तुमचे सोरी कशे भाशेन प्रमाणीकपणान न्यायनितीन आनी चुकी विरेत आमी चल्ल्या ताची गोवाय तुमी आनी देव. बापूय आपल्या भुरग्यां सोरी कोत्ता तशें आमी तुमच्या मदल्या जण एकल्या सोरी केला म्हूण तुमी जाणोन. आपल्या राज्याच्या वैभवाक तुमकां आपयल्यान ते देवाक सोबता तसलें जिवीत तुमी जियोंक तुमकां आमी सारकी वाट शिकयली. तुमकां धीर दिलो आनी नेटान उलो मारलो. देवाक निरोंतरी आमी आर्गां दिवंक आनीक एक कारण हें. आमचे कडसून तुमी देवाचो निरोप घेतलो तेन्ना मनशाचें उतर कशें तुमी तो मानून घेतलो ना, बगोर देवाचें उतर कशें. तर हें खरेंच ताचें उतर आनी तुमा भावार्थ्या मदें तें आपलें बळ दाखयत आसा. देवाचें उतर हें जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं, तुज्या मुखावेलो खंय म्हूण पळून लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसाय थंय, नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून अस्तोमे वाटेन बिराट सोडून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता, तुजो उजवो हात म्हाका गोट दोत्ता. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. काळखांक म्हाका लिपून दवरूं आनी म्हजे भोंवती उजवाड रातचो अंधार जावं अशें म्हणत जाल्यार तो काळोख तुका काळोख न्हय, कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार रात दिसा वरी परजळटा, अंधार आनी उजवाड तुका एकूच. जबाब. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia,
जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग सोंपून जाला. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, दोंग्यां दोशास्त्रांदो आनी फारिज्यांदो तुमचे कोटा, तो तुमी चुनो काडल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेल्ल्याच्या आडांनी आनी सगळे जिन्साचे ओडशिगेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंगेपणान आनी कोटेपणान भरल्यात. दोंग्यां दोशास्त्रांत आनी फारिज्यांदो तुमचें कोटा, तुमी प्रवाद्यांचें फण बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्याचें रगत बारोवंक तांचे बराबर आमी वांटो घेवचे नासल्या. म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी संसद म्हूण तुमचीच तुमी ग्वाही दितात. बरें तर तुमचे पुर्वजांचें माप तुमी भरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज पयले सुवातेर आमी भाग्योंत मोनिकाची परब करता. आमी भाग्योंत ओस्तोरी नामणो ओस्तोऱ्यांक सगल्या आमच्यांक आवयांक बोकरून ती जाली भिणान बांदून. चुकून गेल्लो आपलो पूत वायट जिवीत जियेतालो आनी तो ती ताचो फाट सोडिनासली. आगुस्तिनाची फाट सोडिनासली. तो वयता थंयसर ती वेताली आनीक मागताली देवा लागीं, रडोन मागताली, हे म्हज्या भुरग्याक बरो कर, वायट आहा तो बरो कर. आनी शेवटाक देवान तिचें मागणें आयकलें. न्हू फकत वायट आहा तो बरो जालो, बरो आहा तो पाद्री जालो, पाद्री आहा तो बिस्प जालो आनी शास्त्री जालो. पावर आवयच्या मागण्यांचो. सांगतात तितलो पावर आहा आवयच्या मागण्यांत, तितलो शिराप आहा. जेजून आमी जाणाव जेन्ना परगुट्टालो आपणाचें पुतोर, रडलो एका दिसा. तुमी देव तेंपलाक अजाप जातात, जेरुसलेम शारांत अजाप जातात, पूण म्हज्या उतराक तुमी अजाप जायनात. आनी रडलो. कांय वायट मागूंक ना ताणें, रडलो. फकत म्हणलें ताणें, जें तेंपल तुमी पळयतात फातरार फातर उरचो ना, फातरार फातर उरचो ना. आनी इयर 70 वर्साक जेरुसलेमाचें निसंटन जालें. रोमकारांनी निसंटन केलें. देव तेंपळ मोडलो, शार मोडलें, बोवाडो गेलो शाराक. कोणाच्यान भितर सरूंक जायना, भायर सरूंक जायना, वस्तू भितर घेवंक जायना, भायर सरूंक जायना. लोक पोटाचे बुकेन मेल्लो. हो शिराप जेजूचो घालूंक ना ताणें. सांगलें तुमी अजाप जातात तें, पूण म्हज्या उतरांक तुमी अजाप जायनात. हे भाशेन आवय जायते फावटी भितरले भितर संस्था भुरगीं आयकोना म्हणटा रडटा भितरले भितर. सायमाय सगल्यो वस्तू आपणाचे काळजांत सांबाळटाले ते भाशेन आवयो हे आपणाचे काळजांत सांबाळटात. कोणाक सांगनात, पूण भितरल्यान भितर रडटात ते.
एका भुरग्याला विचारलें, भुरगो म्हणजे वाडलेलो मनीस तो, हांव ताका बॅट करूंक गेलो. आरे कितें जालें तुका? इतलो दुयेंत कित्याक पडलो तूं? आवयचो शिराप. हें उतर म्हणलें ताणें म्हाका. आवयचो शिराप लागलो म्हाका. तर वेळान बांदू आमी भुरग्यांनी समजूंक जाय, आवयो आमच्यो कितल्यो आमचे पासत चिंततात आनी त्रास काडटात. दुसरी आयज चीट आमची भाग्यवंत पावलूची तेसलोनिकारांक 2 वस्तू सांगता. आमी तुमचे मदें आयले तेन्ना आमचें जिवीत तुमी जाणात अशें म्हणटा. एक नामोणो जालो, नामोणो, आनी नामोणो जातूच आमी सांगूंक लागले तुमकां हें बरें आनी हें वायट, हें बरें आनी वायट, आनी तुमी बरो जबाब दिलो. म्हणटच पयलो नामोणो, नामोणो वेळान बांद. पावर ऑफ द वर्ड पयलो नामोणो. जेजू सदांच नामोणो जालो आनी लोकांक परगुट्टालो. आनी पावल म्हणटा आमी नामोणे जाल्यात तुमच्या गांवांत येयले तेन्ना, आनी देवाचें उतर परगुटलें. दुसरें म्हणटा देवाचें उतर, तुमी मनशांचें कशें घेवंक ना पूण देवाचें कशें घेतलें आनी तुमचें जिविताक लायलें, जिविताक लायलें. ह्या वाटेन देवाचें उतर, ह्या वाटेन आमचें जिवीत. आनी हें उतर आमी जिविताक लायता तेन्ना सुदारप आहा, ट्रान्सफॉर्मेशन. आयकले गेले कांय ना, थोडें बी वाटेर पडलें, थोडें बी कोडपी जमनीर पडलें, थोडें बी कांट्यांनी पडलें, थोडें बी बरी जमनी पडले. एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100 पीक जालें. अशें आमचे मदें जाता. भाग्यवंत पावलू सांगता आमकां. वांजेलान तशें 7 फावटी जेजू ताका हे उतरांनी पाचारता. दोंग्यांदो दोशास्त्रांदो कितें कितें म्हणून स्पश्ट केन्ना जेजू तापोना आनी पडूंक ना. वांजेलान देवाच्या उतरान जेजू तापलो म्हूण, पूण ह्यो गोळयो तो तापलो तांचे. आनी म्हणटा तुमी चुनो काडल्या समाधी सारके. ते भायल्यान मनशांक सोबीत दिसता पूण भितरल्यान मेल्ल्याच्या हाडांनी आनी सगळे दिसाचे हळशिकेन भरल्यात, हळशिकेन भरल्यात. म्हणूच 2 जिवितां जियेता, एक लोकांक दाखोवपाक आनी एक भितरल्यान आपणाचें प्रायवेट जिवीत. जेजू ताका नाकारता. 2 जिवितां तुमी जियेतात. दोंगेपण, भितरलें दोंगेपण, तूं न्हू कितें तें दुसरे भाशेन दाखयता. तूं एक मनीस पूण दाखयता दुसरे भाशेन बरो मनीस म्हूण. हें सांगता ताका. आनी दुसरें जावन आसा, तुमी प्रवाद्याचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आसले जाल्यार प्रवाद्याचें रगत वारोवंक तुमचे बराबर आनी वांटो घेवचें नासल्यार हे प्रवाद्यांक कोणें मारले? तांच्याच बापायन मारले, तांच्याच आवय बापायन मारले हे प्रवाद्यांक. आनी आयज भुरगे तांचे मोनुमेंट बांदतात विणान बांदून. तर असलें जिवीत आमचेंय चलता जायते फावटी. आमी वायट कोत्ता आनी उपरांत भुरगीं हें वायट केलां तें दाखपाक असल्यो वस्तू दिश्टी पडटा, त्यो वस्तू आमी कोत्ता. गायन घेऊया C19, पेज नंबर 36. C19. Suka fula koshta kate, sakele chile vate, ata baba beto tuka, shmunyani soya vata. Ece ami somor
जे आम्ही समोर पिलाव ते तू मानून घे म्हूण मागता. माजोल्याच्या मांसा रोगतान मिसळून तुगे दोळ्याक पडा. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमचे दयाळ बापा, भाग्यवंत मोनिकाचो उगडास करून हो योद आमी तुका भेटयता. ताचे वरी आमचे पातकांचे बोगसणे आमकां दी आनी आमचे जिणेचे दिसा दिसाच्या आडकोडी ताणण्या मदें सासनाचे सुरवणे वाटेर आमकां तीर करून दवर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काळे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाचे दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दरेका काळार तूं तुजी पयसभा नवे बोडान सुफोड कोत्ताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तांकां गोवाय कोत्ताय. जे सवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ते आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोतरी. तुका सगळ्या देवतान भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे आकाताक सोय. पूण स्वर्गीक तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पुरगुट तुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोची मोठपणा बोलली, तुवें आमकां सोडली सोम्या.
बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेच कुळार शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन मोनिका आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां दर बापा, सर्व वंदन वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमचो सर्गीचो बाप, आमी ताची भुरगीं बराबर सगळो राग भायर धरून एका मनान एका काळजान सगळीं आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या तशी सत्रांचा. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां ताणें पूण नाका पूण वायटांत दी आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडेन जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय. सुमेस क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका कोडांत सांबाळ जो जियेता राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काटाती. हे शिडीच्या जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू असा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Sumia Jesu, आमच्या काळजात रावूं घे. Sumia Jesu, आमच्या काळजात रावूं घे. बाप्पा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस आलोय. सासणाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदें पिराय करचे. बाप्पा कडसून देवून आयलोय, आमचे सारको मनीस आलोय. सासणाक तुझे येवजण जाले, आमचे मोदें पिराय करचे. Sumia Jesu, आमच्या काळजात रावूं घे. Sumia Jesu, आमच्या काळजात रावूं घे. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा, आमचे भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत मोनिकाचे परबे दिसाय देवीक जेवणां आमी वांटो घेतला. ताचे वरी आमचे मोती उजवाडाय आनी आमची काळजां मोगान पेटोय. अशें आमचें जिवीत कोतकोतीत ओत्रेगांनी आमी तुका मानता तसले कन्यांनी बरो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शाश्वत आदाराचे माये, वडे म्हाका एका निर्भागी भाग्यात तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुलीचे चुरचुरे कर म्हजे, हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी परवाश्या पातयेच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवसो. भाव म्हाका मोगा फसो जेजू क्रिस्ताच्या उगवट्यात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक येता आनी आपल्याक पेटयता. तो सासणाचो चाकर कस आशिर्वाद म्हाका देवाक दिता. इलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या साल्वासांची.
कोटा जायती फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो. हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां जे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां म्हाका मजती दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन पूण येता पाचकाच्या ताळण्या तुजो आदार म्हाका जायत म्हूण निवाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. पदर तो उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळो ओदी करून कोणाच्या तेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासोत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें जाणूंक म्हज्या देवा. आमेन. सासोत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून विनोदी कर. नोमान मारी कृपेन बोलले सरेस्पोर हृदय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तुझं आणि सगळेचो पूजे. भाग्यवती मारे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून विनोदी कर. नोमान मारी कृपेन बोलले सरेस्पोर हृदय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तुझं आणि सगळेचो पूजे. भाग्यवती मारे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासोत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून विनोदी कर. नोमान मारे कृपेन बोलले सरेस्पोर हृदय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तुझं आणि सगळेचो पूजे. भाग्यवती मारे देवाची माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवती मारे आदादी ओजुश्टाक सापडल्या मोजोत रस्तो खाजाच्या माग पोरचे पासून जाळ शरातीन देवाच्या मर्यादेची विनोद कर. सगळ्या देवाक पेटयलेल्या ओस्तोऱ्या पासून पाव कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आनाशिरो. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबणी आल्या दिनार खर्चाक आनी दुखी कोतीनी. हे स्मेर क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जे अजापाचेर उपकार आमी मान दिता. आमी मागता जे लागीं आमकां फावो जावन मायपणाचो आला शिरो भोंग पाव सदां काळ फोड तुजी सोडणीचो तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार आनी सोर्ग आनी संवसार रोचो. सुम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजेर दोन तुजेशी पाव. सुम्या आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्यान सवें. प्रार्थना तुका सुम्या देवा हे तुज्या चाकरांक फावो कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतबोध आदारान भाग्यून सदांच आंकवा मेरेच्या ती निवारूंक आनी काळाचे कोंतींतली आमी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुमे क्रिस्त तुमचे मदें आसून तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमच्या मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जोडण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या संगातीर जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. सासोत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सोळदा देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवान सदां काल तगूं. आमेन. कायम घेऊया T56 पेज नंबर 227. T56. तुझ्या गोपाळाए
तुझ्याच